क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भावा भयणीनो, आशिर्वाद जावच्याक सम्यान आमकां आज आपोवणें दिलां. हांगासर आमी संदेश पळयलो जाल्यार देव आमकां आशिर्वादाची भुरगीं जावंक आपयता. मोरेमायाची देख घेवया, आशिर्वादाची मनशां जावया. पळया, देव आमकां आशिर्वादाची भुरगीं जावंक आपोवणें दिता. मोरेमायाची देख घेवन आशिर्वादाची मनशां जावंक आज देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. आशिर्वाद म्हळ्यार कितें? आशिर्वाद म्हळ्यार कितें? आशिर्वाद म्हळ्यार इंग्लिशान ब्लेसिंग्स म्हणटा, कन्नडांत आशिर्वाद म्हणटा, न्ही आमी आशिर्वाद म्हणटा. म्हळ्यार कितें? आशिर्वाद म्हळ्यार देवाची समृद्धी. समृद्धी म्हळ्यार सगळे मेळोन, जावं भलायकी, जावं सैत, जावं खाम, जावं बरें कुटाम, जावं सुख, जावं संतोश, सगळें आटापलेलें एक देणें आसा पळय, तें आशिर्वाद. सगळें तुज्या जिवितांत सर्गीची देणी आटापलेली सगळी शेगूण आसात पळय, तें आशिर्वाद. हें आशिर्वाद कोणाचें? तें देवाचें. मनशान कोणेय आशिर्वाद दिवंक जायना, आपणाचे आशिर्वाद दिवंक जायना. कित्याक? आपणात तितलो आशिर्वाद ना. पण मनशान देवाचे आशिर्वाद मागोवन दिवेत. देखून कोणी एकलो मनीस कोणाय लागीं बेसांव मागता जाल्यार कितें म्हणटा? तुका देवाचें बेसांव, देवरा आशिर्वाद. कित्याक म्हळ्यार आशिर्वादाचो शिवर तोच एकलो, ताच्या भायर दुसरो आशिर्वाद ना. आनी तो आशिर्वाद आमकां लाभचे जाल्यार आमी योग्य जाल्ले जायचे. आशिर्वाद काण घेवंक योग्य जाल्ले जायचे. आमचे भारताचे सिटीजनशीप काण घेवचे जाल्यार आमी भारताक योग्य जाल्ले जायचे. आमकां आधार कार्ड मेळचे जाल्यार आमी आधार कार्ड घेवंक योग्य जाल्ले जायचे. आमकां रेशन कार्ड मेळचे जाल्यार आमकां रेशन कार्ड घेवंक योग्य जाल्ले जायचे. आमकां खंयच्याय सरकाराची फेसिलिटी मेळचे जाल्यार आमी योग्य जाल्ले जायचे. तशेंच सोम्याची बेसांवां जोडूंक आमी योग्य जाल्ले जायचे. योग्य जाल्ले जायचे. पवित्र पुस्तकांतले थोडे दाखले आमी सांगचे जाल्यार, पोरण्या सोल्ल्याक आमी गेलो जाल्यार आशिर्वादाचो बापूय म्हूण नांव वाडलेलो कोण तो? अब्राहम. आशिर्वादाचो बापूय तो. कित्याक म्हळ्यार देवाचो सुबाम आशिर्वाद ताचे तें आसलो. ताचे तें आसलो. अब्राहम कित्याक आशिर्वादाचो बापूय जालो? कित्याक म्हळ्यार तो आशिर्वाद घेवंक योग्य जाल्लो, योग्य आसलो. ताचें गलतेपण, ताचें बोळेपण, देवा ती आसली पातयेणी, देवा ती आसलो भावार्थ, ताका आशिर्वाद जावंक आपोवणें दिता आनी ताका आशिर्वाद करता. पळया, देखून अब्राहमाक देव म्हणटा, पळया आकाशा पळय, आकाशांत ती नेकेत्रां मेज. अब्राहम उंदेरडो मूर म्हणटा, पूण तो मेजूंक जायना आनी म्हणटा म्हाका जायना सर्वेस्परा. आनी तो म्हणटा तसली संतत हांव तुका उत्पन्न करतलो, तसली संतत हांव तुका उत्पन्न करतलो. दर्याच्या वेळार व्हरता सर्वेस्पर आनी म्हणटा ह्या दर्याच्या वेळार आसली रेवेचे कण मेस. मेजूंक साध्य आसा ते? तो म्हणटा मेजूंक साध्य ना, म्हाका जायना. तसली करतलो तुजी संतत आनी तूं एक आशिर्वाद जातलो. आशिर्वाद पळया, कित्याक म्हळ्यार आशिर्वाद जावंक मूळ कारण अब्रामाचें कलतेपण, बळेपण, भावार्थ आनी विश्वास. म्हज्या भागाच्या भावभणी सारा एक आशिर्वाद जाली. आशिर्वाद कित्याक? एक दीस
अब्राम तंबाच्या बागला लागीं टेंटाच्या बागला लागीं बसून आशिल्लो. दनपाराच्या बारार ते एक जण वाटसुरी समकून वेताले. तर जण समकून येता आसतना ते थकल्ले कशें अब्रामा दिसता. तांची वळख ताका नातल्ली. ते तांचे गांवचे न्ही वाटसुरी. अब्राम धांवता. ते जावन ताचे लागीं येनात म्हाका उदक दी गोड दी. आमी पयलें थकिल्ल्या मनशां येताना उदक आनी गोड दितले हांव. तशें अब्रामा लागीं उदक आनी गोड तांणी विचारूंक ना. अब्राम धांवलो तांचे लागीं. अब्राम धांवलो तांचे लागीं आनी म्हणालो कितें तुमी थकल्यात येया हांगासर एक रूख आसा त्या रुखाच्या मुळांत तुमी इल्लो सुसेग घेया हांव तुमकां इल्लें पियोंक काडटां पळया. आनी अब्राम धांवता वचोन भितर वचोन कांय इल्लेशें पियोंक आनी तांकां दिता ताकण दिता पियोंक आनी ते बसतात. परतून धांवता तो भितर आनी बायलेक सांगता कांय इल्लें जेवण तयार कर ते एक जण वाटसुरी आयल्यात. आनी सारा कांय म्हणना वाटेन येतले वागा म्हाका येवंक गा तुका कितें आदी खबर सांगा हांव पुरसोत ना म्हाका इतलें काम आसा इतलें रांदूंक आसा तोटा वचोंक आसा पोपळां वचोंक आसा नाल्ल घेवंक आसात इतलें काम आसतना परतून वाटेन येतल्या वागाक म्हाका येवंक गा कितें म्हणटाय म्हाका पुरसोत ना हांव रांदिना कोणा कोणाक दान धर्म करताय उरी गे उपकारी माने मारी अशें म्हण तिणें म्हणूंक ना. दादल्यान सांगलें वाटसुरी आसात रांदलें अपुरबायाचें जेवण मोगान रांदलें आनी अब्रामा लागीं दान दिलें. आनी अब्राम रुखा म्हणा व्हरून तांकां वाडी लागलो. ते पोट भरून जेवसर तो थंय उबो रावलो बसूंक ना उबो रावलो. अब्राम सादारण मनीस न्ही. अब्राम त्या गांवचो एक राय. जायतो लोक ताका मानतलो जायतो अधिकार ताका आसलो जायते आस्तपदी ताका आसलें. आनी पळया तो उबो रावता आनी हे थेग जण घट्ट पोट भरून जेवन संतुश्ट जातात. संतुश्ट जाल्या उपरांत ते म्हणटा तुजी बायल खंय आसा बायल भितर आसा तुदेव बायल भितर आसा. ती मस्त कंतीन बेजारान आसली भुरग्याचें देणें ना भुरग्याचें देणें नासल्या मनशान कोणाय दादल्या मुखार येवंक जायना ती भितर आसली. आनी हे म्हणटात तांकां आपय तिका आपय आपय आपय. अब्राम नोंदा आनी ते वाटसुरी तुका आपयता तूं येयचें खंय. आनी सारा येता कुट्टू घालना आनी ते पळयतात तिका आनी म्हणटात बाय अपुरबायाचें जेवण बारी मोगान रांदलाय रुचीक रांदलाय संतुश्ट जाल्या हांव. पूण तूं एका कंतीन करगोन आसाय भुरग्याचें देणें ना म्हूण करगोन आसाय. येवच्या वर्सा ह्या वेळार तुज्या हातांत भुरग्याचें देणें आसतलें. तुज्या हातांत तुज्या उस्क्यार भुरगो खेळटलो पळया आशिर्वाद. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देव वाटसुरा रुपार येवन ह्या आदावचे आनी एवेचे आदावचे आनी अब्रामाचे आनी साराचे मन परकोन तांकां आशिर्वाद दिलो. सर्वेस्पर देव वाटसुरी खंयचोय मनीस न्ही. देखून पळया सारा आशिर्वादाची जाली. आशिर्वादाच्या भुरग्या इजाकाक जल्मोंक कारण जाली. आनी अब्रामाक आनी साराक जल्मलो इजाकी एक आशिर्वाद इजाकी आशिर्वाद पळया. आनी इजाकाक जल्मलो तसो पूत जाकोबी 12 कुळयांक इस्रायलाच्या 12 कुळयांक एक आशिर्वाद जालो. वो आशिर्वाद एसोवातावन ताणें ताच्या आवय मुखांत्र जोडलेलो आशिर्वाद जाकोबाने पळया. आनी तसो आशिर्वाद कोणाक लाभलो तो मोइजेक लागलो. मोइजेक खंय लागलो जळत्या बोल्या लागीं लागलो. जळत्या बोल्या लागीं तो मिदियानांत आपल्या बापाय आपल्या मांवाचे जत्रोचे बोकरे सोरोवन आशिल्लो. मिदियानांत आपल्या मांवाचे जत्रोचे बोकरे सोरोवन आशिल्लो. आनी ह्या वेळार थंयसर एक जळतें बोळें थंय तो पळयता त्या बोल्या लागीं वता आनी त्या बोल्याचें पवित्रपण तो समजता आनी त्या बोल्यान सर्वेस्पर देवाचें हाजरपण आसा म्हूण वळखता आनी म्हणटा म्हाका धाडाव येता. सुरू तो पातये ना तूं कितें बोलें जळटा कितें बोलें जळटा ह्या बोल्यान कितें आसा विशेश आसा म्हूण आतुरायन गेल्लो. आनी थंय ताका आवाज आयकलो हय तूं भितर रिकताय ती सुवात पवित्र तुज्या पांयांचे वणो काड. तो
वणो काडच्या पयलें तो एक सवाल विचारता, म्हज्या पांयाचें वणो काडूंक तूं कोण तूं, हू आर यू? हांव तो देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो, देव जिव्यांचो देव, आदी आसलो आतां आसा आनी मुखार आसतलो. टपक्क वणो काडलो ताणें आनी गेलो मुखार. मोयचे तुका हांव परतून धरतां इजिप्ताक वच. इजिप्तांत धांवन आयिल्लो, फारावाच्या बियान धांवन आयिल्लो मोयचे, फारावाच्या बियान धांवन आयिल्लो. कित्याक इजिप्तकाराक जिवीशी मारलेली खबर सगळ्यांनी विस्तारली देखून तो धांवन आयलो. परत तूं वच तुज्या रावल्याराक, रायाच्या रावल्यान वाडलेलो मनीस तूं फोन धांवन आयलाय, वच फाटी वच, कसले तरी म्हज्या परजेक फाटी हाड. एक आशिर्वाद जा, सरच्या अंगाक आशिर्वाद. फाटीं गेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या आदारान, देवाच्या मोगान आनी देवाच्या कुमकेन तो फाटीं गेलो. राया मुखार उबो रावलो. इस्रायल परजेक ताणें एकठांय केलें. इस्रायल परजेक तांबड्या दर्यान ताणें उतरोवन ताणें हाडलें आनी माय गांवाक ताणें पावोशें केलें. वाटेर येतना आशिर्वाद जाल्लो मोयचे आपल्या भावाक आरोनाक आशिर्वाद दिता. आशिर्वाद जावंक आपोवणी दिता. पळय आयच्या वयस पयले वचपांत आमी आयकत हांव. सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलांत हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवं आनी तुजेर दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलाचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. आशिर्वाद पळया, ह्या आशिर्वादाच्या जिवितांत आरोनाकी आनी ताच्या सांगात्यांकी वांटो मेळटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. फुडें आमी गेल्यार असो आशिर्वाद जांबरो अल्कानाक आनी अन्नाक मेळ्ळलो आसा, एल्कानाक आनी अन्नाक मेळ्ळलो आसा, जांबरो सामुएला मेळ्ळलो आसा, प्रवादा मेळ्ळलो आसा. पवित्र पुस्तकाक आमी नव्या सोल्ल्याक आमी आयल्या जाल्यार पळया, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पयल्यान पयलें लाभलेलो कोणाक? आयचे दिसा मोरी देवा मातेची परब आमी आचरण करता. मोरयेक लाभलेलो आशिर्वाद. पळया, नमान मोरये कुरपेन बरयले, स्वामी तुजे सांगाता आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. हो फळ एक आशिर्वाद. हो आशिर्वाद तुज्या गर्भांत किरलेला, तो गर्भांत जल्मतलो, भुमीचेर येतलो, सगळ्या जनांक आशिर्वाद जातलो आनी आशिर्वाद हाडलेली तूं नवी एक सारा, नवी एक आवय, देवाची माता. पळया, देवाची माता, देवाच्या पुताक जल्म दिल्ली तूं माता, देवाची माता. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरयेक हो एक कसलो एक नामान, कसलो एक अवकाश, कसलो एक आशिर्वाद. पळया, देखून आज सर जनांगाक मोरी एक आशिर्वाद, मोरी एक आशिर्वाद, आशिर्वादाची आवय. पेद्रू आनी सुवांव मासली पागोन आसले आनी जेजो म्हणटा, ये म्हजो फाटलो करा, हांव तुमकां मनशांचो पागी करतलो, मनशांचो पागी करतलो. मनशां पागी करचो आशिर्वाद, आशिर्वाद. आनी तांणी मानून घेतलो आनी जेबे देवाक सोडले, बोट सोडली, दोण सोडली आनी जेजो फाटल्यान गेले आशिर्वाद जावच्याक. दमास्काच्या शाराक वयतालो साऊल, क्रिस्तांवांक कश्टूंक दोगदोंक वयतालो आनी दमास्काच्या वाटेर सर्वेस्पर ताका जिवंत जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटा. साऊला तूं म्हाका कित्याक दग दिताय? ये तुका हांव नवें आपोवणें दिता आशिर्वाद जावच्याक. येदोळ पर्यंत तूं शिराप आसलोय, शिराप, आनी तूं आशिर्वाद जातलो. ये आनी साऊल पळया आयकता तें उतर. पळया, शिरापाचें जिवीत पाठ करता, आशिर्वादाचें जिवीत आपणायता. आज भाग्यवंत पाऊल सगळ्या पवित्र सभेचो बळवंत खांबो आशिर्वाद. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जनांगांतावन येदोळ पर्यंत जायते आशिर्वाद मनशा कुळाक लाभून आयल्यात. संत भक्ता मुखांतर, मार्तिना मुखांतर, भगवंता मुखांतर आमकां ते फावो जाल्यात. आनी आमचे मालगडे जनांगांत आमचे मालगडे आशिर्वादाचे जावं पावले आनी मालगड्यांचे आशिर्वाद घेतलेले आमी सगळीं आशिर्वादाची भुरगीं जावंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता.
आधी एक बोवा पुरवायचो संप्रद आसलो बेसांव मागचो आशिर्वाद मागचो मुगाळ पुत्रा सोवे म्हणले गुडले सगळीं लायन लागताली मलगड्यांत हांव धाकट्या पर्यंत सगळ्यांनी बेसांव मागचें आबा आनी व्हडली मागडे पयले आबा कडेन व्हडली माई कडेन पप्पा कडेन मम्मी कडेन व्हडलो धाकटो नेगी धाकटो धाकटो व्हडली माई धाकटे माई म्हणून सगळ्यांनी आतांची भाव भयणी व्हडल्यां कडेन मागत बेसांव मागत मागना पयलीं एक वर्स 6 म्हयने व्हड जाल्यार बेसांव मागतले हांव कितें म्हूण चिंतून मागतले हांव आमी ताणें दिवचें बेसांव देवाचें म्हूण मागतले हांव आतां बेसांव मागचे फुडें चिंता हांव हाचेर घालें बेसांव मागचें हाचेडे घालें बेसांव मागचें हो बेसांव दिवंक कोण म्हाका बेसांव दिवंक हो कोण कळ्ळें हय धाकटुलो पिलो आनी घालें बेसांव दिवचें म्हाका पळया बेसांव मागता नाय थंयसर कलतेपण ना बेसांव मागता नाय थंयसर कलतेपण ना सादेपण ना बळेपण ना अंकरान बेसांव मागोवंक जायना अब्रामाक तो अंकर आसलो जाल्यार अब्राम आशिर्वादाचो बापूय जातो ना बेसांवाचो बापूय जातो ना मोयजेक अंकर गर्व आसलो जाल्यार मोयजे इस्रायल परचेक इजिप्तान इस्रायल परचेक मायंगावा हाडूंक शकतो ना देवाचे बेसांव जोडूंक शकतो ना साऊल कठोर जावन तो शिराप जावन तो उरलेलो जाल्यार हंकारान उरलेलो जाल्यार आज बगेवन फावल जातो ना म्हाका मासलेन बरो धंदो आसा बरो फायदो आसा हांव मासली करून तूं म्हणजे दिसपडते दीस काडटा मनशा पागची गरज ना म्हणून पेद्रून हांव जाकोबान आंद्रेन म्हणलें जाल्यार ते आशिर्वाद जाते ना मुरयेन म्हाका सोबय आसा आनी म्हाका सेरींग जाल्या आनी लग्न जावचें आसा भुरग्यां तितणे कर म्हजें कुटुंबा जिवीत बरें जियेता तुजी म्हाका गरज ना ह्या लपड्यान पडून म्हाका नाका म्हणून मुरयेन म्हणलें जाल्यार मुरी आशिर्वादाची जाती ना आज मुरी आशिर्वादाची जाल्या जाल्यार भगवंत पेद्रो पावलो आनी धर्मदूत आशिर्वादाचे जाल्या जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कलत्या काळजान तांणी आशिर्वाद जोडून घेतलो देखून कोणी मनीस एकल्या मनशा आशिर्वाद दिता जाल्यार तो बोल्सांतलो दिना ताणें बोल्सान ते 10 रुपये 20 रुपये दिवेत पूण आशिर्वाद दिवंक जायना पूण आशिर्वाद देवाचो देखून कलतेपणान कोण मागता तो घेता देखून मागा मागा आनी तुमी घेतल्यात आशिर्वाद मागा आमी आज जायते मागता पैसे मागता आस्त मागता बुद्धी मागता ते मागता हे मागता सगळे मागता पण आशिर्वाद मागना हांव आशिर्वाद आशिर्वाद मलगड्यांत जावन आमी मागोवन घे जाय धर्म मनेऱ्यांत जावन मागोवन घे जाय तो मनीस कसलोय जावं दी पण ताणें म्हणची ती उतरां देवाचें बेसांव तुजेर आसूं आनी तो खोटो मनीस जाल्यार देवाची बेसांव तुजे देवन येतात कित्याक तुवें कलतेपणान बेसांव मागलें देखून वर्तेपणान ताणें बेसांव दिलें म्हण न्ही कलतेपणान तुवें बेसांव मागलें देखून तो बेसांव दिल्लो मनीस खोटो जाल्यार देव बेसांवां त्या मनशा मुखार तुजे धडटा कित्याक तुजें कलतेपण आनी बोळेपण तें बेसांवक जोडूंक साध्य जालें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज 2026 वर्स आमकां आशिर्वादाचें जायचें जाल्यार आमचें तें प्रमुख आमी वृत्ता करूंक जाय जाल्लो शेगूण आसा तो कलतेपण बळेपण मुखल्या वर्सांनी येवं दी हंकारान कांय जोडूंक जायना जेजू म्हणटा तलवारीन झुजलेलो तलवारी मरतलो कांट्यान काडलेलो मनीस कांट्यान मरतलो देखून कलतेपणाचो शिव वृत्ता कर जो कोण कलतो जाता तो वर्तो जातलो सैमान तो देव तरी त्या समाज संपणा लब्ध रावंक ना मनशाचेर रूप ताणें घेतलें आमच्या गतीन तो चियलो गुलाम तो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो काल जालो देखून देवा ताका ती उंच बारलो आनी हें कलतेपण सोम्यान आमकां दाखोवन दिलें आनी म्हळें तुमी सादी आनी बळी जाय कलत्या काळजाची जाय कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो तुमी बळी आनी कलत्या काळजाची जाय आनी ह्या बळ्या आनी कलत्या काळजा मुखांतर तुमी देवाची बेसांवां जोडूंक शकतल्यात म्हणलें आसत सुमेचें उतर आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो हें नवें वर्स आमकां आशिर्वादाचें जावं दी आशिर्वादाचें जाय जाल्यार हांवें कलतेपणान तो आशिर्वाद जोडचे प्रयत्न करया खंय करया फकत इगर्जेंत सक्रामेंता मुखार मात्र न्ही म्हज्या घरांत म्हज्या आवय बापायक कलतेपणान मान दिवच्या मुखांतर म्हज्या व्हड भाव आनी भयणी कलतेपणान आशिर्वाद मागचे मुखांतर
आमचे मालगडी आसात उतर प्रायचे आसात भक्तीन तांचे आशीर्वाद मागचे मुखांतर तांच्या मुखार खाल जावचे मुखांतर आमी आशीर्वाद जावंक शकता म्हणले सत देवाचे उतर आमकां दिता. अशें बळ्यांनी कळतेपणान आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आमच्या समाजांत व्हड आनी असलेल्या मनशांत तावन आमी बेसांव मागच्यांत आशीर्वाद जावंक शकता. एकलो मनीस आसलो व्हडलो म्हळ्यार अंतू व्हडलो न्ही पयशांत दौलतेंत व्हडलो मनीस, पूण तो सकला लागीं बेसांव मागतालो. आनी तो म्हणटालो आज इतली संपत्ती इतली ग्रेस्तकाय इतले आशीर्वाद इतलें व्हडपण इतलें पुरा म्हाका मेळना जाल्यार हें सगळें लोकांच्या बेसांवा वरवीं. हांव व्हड म्हूण पळयना ल्हान म्हूण पळयना ताची प्राय पळयना, हय बेसांव मागचें. आनी तो एकलो उबो रावन म्हाका बेसांव दितना ती बेसांव म्हजे लागीं देंवतात. तसलें केलतेपण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें ती रुतां जावंक जाय. हांव गर्वी हांव अहंकारी जावन गर्वी जावन ताचे डेगाले बेसांव मागचें हाचे डेगाले बेसांव मागचें तो कोण म्हाका बेसांव दिवंक अशें आमी चिंताव जाल्यार म्हजे लागीं बेसांवां देवान येनात. बेसांवां देवान येवनात म्हणजे तें देवसर असो शिरापुत्तो देवान येता उडासर शिरापुत्त देखून दुसरेपणान आमी बेसांवां जोडून कितें करीत बऱ्यो करण्यो आशिर्वादाच्यो करण्यो मोगाच्यो सेवेच्यो भक्तीपणाच्यो करण्यो बवार्थाच्यो करण्यो बरवसाच्यो करण्यो भुकेल्ल्यांक खाण थानेल्ल्यांक पिवान उक्ते आसल्यांक पांगरण पिडेस्त आसल्ल्यांक सेवा बंदेत आसल्ल्यांक भेट सुडका असल्या बऱ्या करण्या मुखांतर आशिर्वाद जावंक शकता. आशिर्वाद सांगता. बरें एक आस्पत्रेक गेल्लो आनी थंयसर हांव तिका मागोवन आनी प्रभाटी येतना ती म्हणाली पळय फादर म्हज्या शेजारच्या तरणाट्यान अक्रिस्तांवचो चेडो त्या तरणाट्यान म्हाका आस्पत्रेक दाखल केलें आनी गेलो कोणी नातली घराक लांब जिवन तो बरी भलायकी ताका आसूं दी. पळया एकल्या मनशाक एक्सिडेंट जालें ताका धਰਨ 3 वरां पर्यंत ताका कोणी येवनात ताका धरून दुसऱ्यांनी अन्य जातीच्यांनी व्हरून ताका आस्पत्रेक गेलो आनी तो म्हणटा आज बरो जालो म्हणटा कोण गी गुत्तना वाटसुरी पूण तांच्या लागीं मागतलो सुरेस्पर तांकां आशिर्वादांनी भरूं दी. असल्यो आशिर्वादाच्यो करण्यो पेल्याक सेवा दिवच्यो पेल्याक कुमक करची पेल्याक जिवीत दिवचें तसल्यो करण्यो जावं दीत म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमकां एक आशिर्वाद देखून पळया खऱ्या बावार्थी जिवितांत मलगड्यांच्या आशिर्वादांत आमच्या बऱ्या करण्यांत आमी आशिर्वाद जावंक शकता. जंय आमी वचों थंयसर म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वाड्यान म्हज्या शेजारा म्हज्या समाजांत खंय हांव आसूं आमच्या बऱ्या करण्याद्वारे आमी देवाची आशिर्वाद जोडोवंक जाय आशिर्वादाची भुरगीं जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार पळजोळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मानून घेवं सर्वेस्परा देवाक हरसूं आनी त्या मुखांतर तुमी आशिर्वाद म्हूण जनांगांक कळी जातलें. असलो आशिर्वाद ह्या फुडल्या वर्सा आमचें तें देवून येवं दी. आमी आशिर्वादाची जावंक सोमेसो आदार मागया. कसतेल्या मनशांतय भुकेल्ल्यांतय रडतेल्यांतय आजकाल जायतीं जाणां रडोन आसात मदीक समाधान नासतना डिप्रेशन वचून आपल्या काळजाचे अत्रेक भितन दवर रडोन आसात ताका आयकोवची फुरसत कोणाकी ना. असल्या मनशां आयकोन असल्यांचे रुदान आयकोन तांकां बुजवण दिवन तांकां पाठिंबो दिवन परत तांचे मत सारकी करच्या दिशेन तांच्या जिवितांत उल्हास तांच्या जिवितांत समाधान येवच्या दिशेन हर प्रयत्न करचे तसलें एक आशिर्वादाचें जिवीत आमचें जावंक जाय. तोळ मात्र 2026 वर्स म्हज्या जिवितांत फळादीक जातलें समृद्धेचें जातलें शांती समाधानाचें जातलें आनी आमकां ददस्कायाचें जावंक शकतलें आनी आमी आशिर्वादाची जावंक शकतले. हांव असलें जिवीत मुखल्या वर्सा आमकां हो जावं दी म्हूण आमी मागया. एक घडी भर आमी दोळे धांपया.